नमस्कार टी टाइम बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। दारबांदोड्या ब्लॅक पॅन्थराचो व्हडला वावर। अतुल नायकाच्या सुण्याचेर ब्लॅक पॅन्थर हल्लो करतनाचो प्रसंग कैद जालो सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात। सर्वसामान्य लोकांक पिडपी सरकार खंड दर्याच्या थकबाकीचेर कित्याक आसा ओगी। काँग्रेस फुडारी अमित पाटकाराचो सरकाराक प्रश्न। दोन दिसां भितर बायोमेट्रीक फिंगर स्कॅनिंग सिस्टम दिले ना जाल्यार दुसऱ्या खासगी एजन्सींक सांगून बायोमेट्रीक मशीन मडगांव पालिकेन मागयतले। मुख्य अधिकारी गौरी साकवाळकाराची माहिती। खोल्ले म्हापशा अंगणवाडीक पेटलो उजो। सुमार 30,000चे लुकसाण। 1 लाखाची मालमत्ता वांटोवपाक आयले यश। पेडणे कासारवणेचे रस्ते दुरुस्त करपाक आमदार अपेसी। काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी स्वता जावन पळयली। फोंडकुला आमदाराचो केलो निषेध। सातीसाव्या राष्ट्रीय खेळा सर्तींच्या व्हड यशा उपरांत बेगीनूच गोंयांत राष्ट्रीय सेपेक टॅक्रो चॅम्पियनशीप घडोवन हाडपाची अध्यक्ष बाबू कवळेकारान केली घोशणा। आता खबरो विस्तारांत। दारबांदोड्यात सद्याक ब्लॅक पॅन्थराचो वावर वाडला। तळावो नागरीक अतुल नायकाच्या सुण्याचेर ब्लॅक पॅन्थर हल्लो करतनाचो प्रसंग सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यान कैद जाला। बुधवारा दारबांदोड्या अतुल नायक हांच्या सुण्याचेर ब्लॅक पॅन्थरान हल्लो केलो। ब्लॅक पॅन्थराच्या हल्ल्याचो प्रसंग सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद जाला। चार दीस पयलीं तांचो एक सुणो गायब जालो। ह्या नादी 15 परस चड सुणे गायब जाल्ल्याचे अतुल नायक सांगता। कालच्या प्रसंगाची ताणें रान खात्याक म्हायती दिल्या। काय म्हणटा दारबांदोड्यान पडटा सो पयर 4 तारखेक रातचो आमचो आनी एक असोच कुत्रो वागाट्यान व्हेलो। आमकां दिसलेले वागाटी म्हणून पयर सीसीटीव्हीन पयल्या उपरांत कळ्ळें की तो ब्लॅक पॅन्थर म्हणून। सो आतां ब्लॅक पॅन्थर हेज्यान पयलीं आमी केन्ना अशें कंप्लेंट बी करपाक वचना कारण वागाटी अशें म्हणून उगी रावल्ले। सो पण आतां पयल्या उपरांत कळटा की ब्लॅक पॅन्थर म्हणून। सो आतां आमी तांकां फॉरेस्टाक सांगलेलें आसा। इवन हेज्या पयलीं हो इन्सिडंट अशें खूब जाले हांगा। म्हाजे ऑलमोस्ट 15च्या वयर कुत्रे तेंच्यांनी व्हेल्ले आसा। प्लस ह्या इन्सिडंटाच्या मागीरूच 2 दिसांनी परत एक माजरय व्हेला। सो अशें चालू आसा। आमचे व्हरतात, आमचे सकयल ते घर आसा तेंचेय व्हेला। कितलो आसतलो व्हडलो असो अंदाज? व्हडलो म्हणजे ते सीसीटीव्हीचेर पयला एक अशें दपर भर पर्यंत तरी आसा म्हणजे 1 वर्सा बी आसता। सो आतां म्हाका दिसता खूब जाणांगेर हें केला तसो काय तुमचे आनी कोण? आमचे व्हरता तेंचे सकयल वयर तेंचे एक घर आसा तेंचेय म्हणजे तो यूज टू जाला हांगासर भोंवपाक। हेज्यान पयलीं सुद्दां म्हाजे आनी एकदां सीसीटीव्हीन असो कॅमेरान रेकॉर्ड जाल्लो होतो पूण तो खूब पयसुल्यान रेकॉर्ड जाल्लो। हांगा गेटी कडेन येवन बसलेलो आमच्या रातचो आनी हांव जागो जालो 2 सुमार। तो म्हाज्या भितर आवाज जालो म्हणून तो पळो। तेच्या एक 10 मिनटां भितर तो सकयल्यान तेंचो कुत्रो घेवन गेलो। ओके। सो आतां कितें फॉरेस्टान संवय जाल्ली आसा अशें हांगा। फॉरेस्टान कितें एश्युरन्स दिला तुमकां ट्रॅपर बी लायता म्हणून? तेंच्यांनी सांगता म्हटलं आतां फुडलो प्रोसिजर कशें कितें तें पळयता आनी सांगता अशें म्हटलें। कितें एक्झॅक्ट कितें करता तशें सांगना पूण कळयता अशें म्हटलें। सीसीटीव्ही फुटेज जाले तुमचे कडल्यान? सीसीटीव्हीन म्हाका धाड म्हटलें। ओके। अतुल नायक। आमी आज दारबांदोडा पंचायत क्षेत्रांतल्या वंडाळा हांगा आसा जे जाग्यार राती ब्लॅक पॅन्थर येवन तेंचो अतुल नायक अतुलाचो एक कुत्रो येल्लो आसा आनी सदांच हांगा येता आनी तो राती सीसीटीव्ही कॅमेरान कॅप्चर जाल्लो आसा। तुमी पळयता की जे रानटी जे जनावरां आसा बिबटो म्हूण मागीर पॅन्थर म्हूण अशे मोठ्या प्रमाणान ह्या भागांत जनावरां दिश्टी पडटा आनी ती रातची लोकांची जी कुत्रे पोसलेले आसा ते कुत्र्यांक घेवन हांगा येवन उचलून व्हरता। पयलीं अशें आसतालें की फोन केले म्हणटकीर फॉरेस्टार येवन हांगा पिंजरो लायताले पूण आतां कांय ना। आतां फोन केलो जाल्यार आयकना ते तुमी कंप्लेंट बरोवन दिया, लोकांची सायन घेवन दिया की तुमकां ह्या वाघा पासून त्रास जाता अशें म्हणून सांगा म्हणटा। तेन्ना सरकारान हेजेर बारकायेन
गांभीर्यान हेची दखल घेवची. जे कोणी गांवची जर कोणी सांगता की हांगा डेली वाघ येता जावं बिबटे येता जावं पॅन्थर येता अशी येता तेन्ना सरकारान जेन्ना फॉरेस्टा कोणी सांगलें जाल्यार ताबडतोब ताका त्या जाग्यार पिंजरे लावपाची ही सोय सरकारान करची. ना तांकां अर्ज दी मागीर अर्ज दिवन मागीर 15-20 दिसांनी मंजूर जाल्यार त्या जाग्यार पिंजरे लायतले आनी ताका कॅप्चर घेतलो अशें जावपा जायना की फालतूक आनी कोणाचे जीव वचोंक शकता. त्या पॅन्थरामुळे आतां जर पॅन्थर दारा येयलो आनी कोणी जर सहज भायर येयलो आनी जाल्यार त्या पॅन्थरामुळे तेजेर एटॅक जावंक शकता आनी तेजो जीव वचोंक शकता. तेन्ना सरकारान हेची गांभीर्यान दखल घेवची अशी लोकांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर धारबांदोडेच्यान एकनाथ खेडेकर. खण घोटाळ्या वेल्यान बोवाळ करपी भाजपा सरकार मायनिंग कंपन्यांकडल्यान 270 कोटी रुपयांची थकबाकी केन्ना वसूल करतले असो प्रश्न काँग्रेसीन उपरासला. सरकाराक येणावळ येवपाक आसा त्याच कंपन्यांक आतां नवे खण ब्लॉक दिल्यात. सामान्य मनीस जो रिणां मारपाक पावना तांकां सरकार पिट्टा पूण सरकार खंडनियाच्या रिणांचेर उदक सोडटा अशें काँग्रेसीचें म्हणणें. 270 कोटी रुपयांची थकबाकी दिवाळे मेरेन सरकारान वसूल करची अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. तो फायनान्स मिनिस्टर आणि तो मायन्स मिनिस्टर जे डिफॉल्टर हांव म्हणना हे तूं म्हणटा तुजें सरकार म्हणटा कित्याक तुज्या मामलेदार ऑफ 70 तालुका हेड तालुका रेव्हेन्यू वाळपय आनी एक नोटीस काडिल्ली आसा. सिमिलरली दुसरी डिमांड नोटीस मामलेदार ऑफिस ऑफ कोंडान काडलेली आसा. तिसरी मामलेदार ऑफिस ऑफ मामलेदार तिसवाडी पणजेन काढलेली आसा. फायनल डिमांड नोटीस ऑफ रिकवरी फॉर द डिफॉल्टर दॅट इज द फायनल स्टेप. आज तुम्ही हे गोंयकार आम्ही समज जर तर आज घरा लाईट जर भरना आणि ती ड्यू डेट झाली जाल्यार येऊन लाईट कापता मरे आमची. उदकाचे बिल जर भरना बियॉन्ड ड्यू डेट येऊन उदकाचे कनेक्शन कापना गोंयकारांक विचारता हांव की हे सरकार कितले इनटॉलरंट आहे तुम्ही पळयात की सामान्य बारीक मनशाक कोतच ना. बाणस्तारी एक्सिडंटान कितें जालें प्रत्येक गोंयकारान पळयला की पयशे आसा जाल्यारच तुका आज हांगा मान आसा आनी तुजी कामां जाता. म्हणल्यार वेदांता लिमिटेड जो क्रोनी कॅपिटलिस्ट फ्रेंड ऑफ मोदी मागीर डायरेक्शनां तुका वयल्यान येता दिल्लीच्यान की तांकां चोरपाक आनी दी म्हणून. सो आमचो चार्ज आसा ह्या सरकाराचेर की तुमी चोरांक आनी चोरपाक दिला. आनी हांव चोर इतलेच लागून म्हणटा कित्याक तुमीच सांगिल्ले 35,000 कोटीचो स्कॅम जाला. मागीर तुमी स्टेटमेंट चेंज करून 2 झिरो काडले 3 झिरो काडले आनी 35,000 वयल्यान तुमी 350 आयले आनी ते 350 तुमी रिकवर करना. आतां गेल्ली 11 वर्सां जाली तुमी तांकां फ्री हँड दिला. अशें ना की वेदांता कडेन पयशे ना. दिवाळी जावन दुसरो ताका मे बी क्रिसमसाक सॅन्टा क्लॉजाचो आनी एक डिमांड ड्राफ्ट वील गिव हिम विच वील बी मच मोर दॅन दीस अमाउंट. वेदांता कडेन समज जर तर पयशे ना जाल्यार वेदांतान तुज्या तिजोरीन पळय पयशे भरल्या पळय ते पयलीं सीज कर सगळे आनी ताचे पयलीं आयच्यान ऑपरेशन बंद कर. ताका सांग सोमारा पयशे भर हे 165 करोड आनी हे उरिल्ले बारीक बारीक कोण आहा पळय फॉरन फोंड नाका हे सगळे 270 करोड 71 करोड सोमारा एनकॅश कर मरे. यू हॅव एन ऑर्डर विथ यू इम्प्लिमेंट युअर पावर्स आनी ते पयशे रिकवर कर. कोल्हे म्हापशेच्या कोरगांवकार हांच्या घरांत बालवाडी खातीर दिल्ले कुडीक उजो लागलो. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केले. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. ह्या घडणुकेंत 30,000चे लुकसाण जालें आनी 1 लाखाची संपत्ती वांटोवपाक उजो पालोवपी दळाक यश मेळ्ळें. निशा कोरगांवकर ही उज्याच्या चपक्यान सापडिल्ल्यान तिका लागसारच्या हॉस्पिटलांत दाखल केला. आज अर्ली मॉर्निंग आमकां 4:27 आमकां कॉल आयली खोल्ली नियर गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल हांगा एका घरांत आनी घरांत म्हणजे ती आंगणवाडी आहा घरांत उजो लागलो. सो आमी आमची गाडी 8101 टर्न आउट केली विथ आमचो स्टाफ म्हापसा स्टाफ. सो आमी थंय पावले. आमकां मातसो लेट जालो ड्यू टू नॅरो रोड. सो आनी ती सायडीन दोनी सायडीनी व्हेकल त्या रोडाचेर पार्किंग केली. सो आमकां लेट जालें मातसो लेट जालो आनी आमी सो नेरो गाडी आसली नेरो रोड आसलो. सो आमी QRV आमची धाकटी गाडी टर्न आउट केली
आणि आमी थंय पॉयंटाचेर गेले जाल्यार ते अंगणवाडी जे रुमाक आसा ताका उजो लावलो आणि ड्युरींग ते हें करता ती एक जाणटी आसली 75 ओल्ड लेडी नांव तिचें निशा कोरगांवकर एज 75 इयर्स ती इंजुर्ड जाली तिका मागीर शिफ्टेड केले हांगा आजिलो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक सो एप्रॉक्सिमेटली ते लॉस 30,000 आणि आमी 1 लाख आमी वांटयले. कसो घेवन उजो पेटलो? कितें आयडिया ना मे बी कोण टी व्ही कितें आसूंक शकता नाजाल्यार शॉर्ट सर्कीट अजून ते इन्वेस्टिगेट जावंक ना. खंयच्या फ्रंट सायडीक उजो पेटलो अंगणवाडीक? हय हय स्ट्रेट आनी ते सामान आसलें बालवाडीचें अंगणवाडीचें बुका बी बुका बी सो ते डॉक्युमेंट. आनी मागीर ती इंजर्ड कशी जाली? ती तिका उजो लागलो ती खबरच ना न्हिदलेली ती आनी जाणटी न्हू ती कितें टॅबलेटी मे बी कितें तरी मेडिसीन घेवन न्हिदली आसतली तिका हातीक बी लागले. ती न्हिदल्या थंयसर तो उजो लागलो? हय तिका तो कळोवपूच ना? कळोवपूच ना. अच्छा एकटीच रावताली? हय एकटीच रावतली ती आनी कोण ना. आनी कोण ना? आनी मागीर फोन कोणें केलो? पण लोकलान आमकां कॉल केले आनी उजो लागलो म्हणून सो आमी थंय पावले. ती सेफ आहा तसो? ती जी निशा कोरगांवकर निशा ती सेफ आहा? सेफ आहा आजिलो काय एडमीट केल्ली आहा तिका? डिस्ट्रिक्ट. ओके. ड्यू टू काय येना लॉस जाला भुरग्यांचे बुक्स बीन आसले तितून? हय ते बूक सद्यानी थोडे सामान आसले तेंचे फूड ग्रेन्स ते दिवपाचे आसात भुरग्यांची ते. नाव सांग तुझें? कितें जाल्लें आमकां उजो लागलो? पयलीं आमकां कांयच कळोंक ना मागीर आवाज येयलो उज्याचो फाटफाट म्हणून मागीर म्हाजी ती चुलत मागीर गेली पळोवपाक ती काडपाक गेली तिका मातशें हातीक लागलें फाटीक लागलें मागीर ते अंगणवाडीचें सगळें सामान जेवलें सिलिंडर आसलो म्हणून आमकां मागीर उदकाची गाडी दाखोवची पडली. तिका कितें जालें? तिका मातशें फाटीक आनी हातीक लागलें. आतां खंय आहा? आतां बांबोळे आसा आतां आसा बरी म्हणटा आतां ते घरा येता. कितें कितें सामान हें जालां? तिचें कांय ना तिचें कांय नासलें फक्त कितें हांगा आलमार आसली. कसो अंगणवाडीचे? सगळें अंगणवाडीचेच गेला. कसो कितें लागलो उजो? ते काय कळोंक ना पूण ते शॉर्ट लायटी वचून आमकां दिसता ते शॉर्ट सर्कीट जालें कशें दिसता. पेडणे कासरवणेच्या पुराय रस्त्याची चाळण जाल्या. ह्या रस्त्या वेल्यान येरादारी करतल्यांक त्रास सोंसचे पडटा. देखून हे मतीन घेवन दिवाळीच्या फाटभुंयेर पेडणेच्या काँग्रेस फुडाऱ्यांनी रस्त्यावेल्यो फोंडकुलां पुरोवन आमदारा आड निशेध केलो. रस्त्यावेल्यान रातच्या वेळार लॉरी ट्रकांची येरादारी चड जाता हाका लागून अपघात जावपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. देखून थळाव्या आमदारान हातूंत लक्ष घालचें तशेंच रस्तो बेगोबेग दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. कसा न्हिदलेल्याक उठोवपाक बरो न्हिदलेल्याचो सोंग घेवन न्हिदता ताका उठोवपाक व्हेरी डिफिकल्ट. सो आयज सरकाराय न्हिदलेल्याचो सोंग घेवन आसा आमदारय न्हिदलेल्याचो सोंग घेवन आसा म्हणून आमकां हें करचो पडला कारण लोकांक त्रास जातात. आतां हेच्या पयलीं एक लोकांन मनशान आपणाची एक व्यथा सांगले की काय करतले कोणाक सांगतले आमकां वयचोच पडटा कारण हो रस्तोच आसा तसो आनी रस्तो ना तांकां वचून येवपाक. सो ह्या सगळ्या लोकांक त्रास जाता जाल्यार आमी जर सामाजीक कार्यकर्ते आमकां जर म्हणटा जाल्यार आमचें काम न्हय तर कांय लोकांक खातीर कांय बरें करप. हयसरच होणके ना तुमी जर फुडें सुद्दां गेल्यात जाल्यार खूब होणके आसात. फुडें चांदेल बैलपार आसा थंयसर अक्षरशः रस्त्याची चाळण जाल्ली आसा. हेच्या पयलीं आमी तुमकांय खबर आसा तुमी आमच्या बरोबर येयलेल्यात आमी थंय रोपटां लावन निशेध केल्लो. तेच्या उपरांत PWD अधिकारी आहा ताका जाग घेवन तेणें मातशी सोलिंग केल्लेली. आतां परतून जर बक्षात जाल्यार थंय सगळो सपाटो जाल्लेलो आसा. कान आसा थंयसर एक तो कानय आतां मोडपाच्या पावड्यार पावला. ह्या रस्त्यान व्हडले व्हडले लॉरयो रातचे पास जातात. ही आमी PIक आमी म्हणजे असा तोंडी सांगलेला की बाबा तुमचो काहीतरी आसा जाल्यार तुमी लक्ष घाला म्हणून. ते तेंच्यांनी अजून मेरेन घातला का खबर ना. आता ह्या हेतून जर रातचे जर येदे व्हडले लॉरयो जर येतात जाल्यार हे रस्ते मोडटले वयतलेच न्हू. 10 टायरांचे लॉरयो येतात ते लॉरये रस्त्याक हार्मफूल आसत पूण लोकांच्या वाहतुकी खातीर हार्मफूल आसत. एकाद्रे वेळाचेर कोणाक एक्सिडंट बी जालो जाल्यार जगपाचे चान्सीस कमी आसात.
आणि हे रस्ते सगळे नागमोडी, ल्हान रस्ते ह्यो नागमोडी आसा वर्णांचो. ह्या निदर्शनाक हाडलेला आमी PIच्या. बघूया पूण ह्या सगळ्या गोष्टीसून पेडण्याच्या आमदाराचो निषेध करते. आमदार रोड तरी बरो करा. आमदार लक्ष दिना अशें म्हणपाचें आहा तुमकां. लक्ष दितात तो पुरतो सोड, पूण लक्ष दिवना न्हू. रोडाचा पयलीं पळा, लोक सर्वीस म्हणटा, सर्वीस दाखोवन रोड जर बरो ना जाल्यार लोक जगतलो न्हू. आतां कोण एअरपोर्टार कामाक वयता, फास्ट वयता, हांगा पडटात न्हू. आमकां पळोवन तेंचे हाल बरे दिसना. बायोमेट्रीक फिंगर स्कॅनिंग मशीन दिवपा खातीर NICन मडगांव पालिके कडेन खेळ खेळटा. G20 बसका जावचे आदीं मडगांव पालिकेन NIC कडेन मशिना खातीर अर्ज केल्लो, पूण तेन्ना G20 रजाव दिवन NIC मशीन दिवंक नाशिल्ले. अजूनय हें मशीन दिल्लें ना. NICन फुडल्या 2 दिसांत मशीन दिलें ना जाल्यार खाजगी कंपन्या कडल्यान हें मशीन घेवन पालिकेत बसयतले, अशी माहिती पालिकेचो मुख्य अधिकारी गौरी साकवाळकरान दिली. बायोमेट्रीक फिंगर स्कॅन आसा न्ही, ते हांवें एक्टिवेट करपाक 1 म्हयन्या पयलीं NICक एप्लिकेशन केलें. नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, तांचे कडेन आधार बेस्ड बायोमेट्रीक अटेंडन्स सिस्टम आसा, which they have installed in various government departments. आता तेन्ना कितें जालें, तेन्ना G20 जे आशिल्ले ताका लागून ते बिजी आशिल्ले. तांचें एप्लिकेशन दिल्लीक वता, ताका अप्रुवल मेळटा, हे सगळे फॉर्मेलिटीक लागून ते वेळ जाले. अजुनूय ते एप्लिकेशन पेंडींग आसा. इन मीन टायम आमचे कडेन हांगासर गोंयान एक प्रायवेट एजन्सी आसा विच इज रेकॉगनायज्ड बाय DOIT, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी. तांच्यांनी हांगासर खूब कडेन हें केलें. आमी तांकां आपयल्या, जर तर ह्या बाय टुमोरो इफ वी आर नॉट रिसिवींग, आमी ते दुसरी पार्टी हाडून वी वील इन्स्टॉल. कित्याक तो मनीस हांगासर जो DOIT जो आसा, तो मनीस हांगासर येवन ताणें सगळें पळोवन गेलो. आमकां फक्त एक लेटर करूंक जाय, कित्याक तांच्यांनी सगळे वेंडर्स आयडेंटिफाय करून दवरले. मडगांव पालिके कडेन बायोमेट्रीक फिंगर स्कॅनिंग मशीन ना. राजकारणाच्या दबावाक लागून अजून हे मशीन आडावून दवरले आसतले. मुख्य अधिकाऱ्यान हाचेर कारवाय करची अशी मागणी लोकांनी केल्या. बायोमेट्रीक बंद आसा कित्याक तातूंत पॉलिटिकल प्रेशर आसतलें. दुसरी म्हणल्यार DMAन ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्लें नोव्हेंबर 3 तारीख पर्यंत हें स्टार्ट जावपाक जाय. DMA चीफ ऑफिसरान DMA इज द हायर ऑथॉरिटी, देन चीफ ऑफिसर. पूण ताका तो DMAक रिस्पेक्ट करना चीफ ऑफिसर, आनी वचून सुद्दां बायोमेट्रीक इन्फॉर्मेशन जायना बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर. ताजेर आतां DMAन इन्क्वायरी करची चीफ ऑफिसराचेर, कित्याक ताणें ताजें डायरेक्शन इम्प्लिमेंट केलें ना, ताजेर इन्क्वायरी करची आनी ताजेर डिसिप्लिनरी एक्शन घेवची म्हणून चीफ ऑफिसर. हांगा मडगांव म्युनिसिपालिटी सगळी पॉलिटिकल प्रेशराचेर चलता. सॅलरी होल्ड करपाक DMA हायर ऑथॉरिटी डायरेक्शन, पूण हो ओबे करना चीफ ऑफिसर. इट इज मिसकंडक्ट. हायर ऑथॉरिटी डायरेक्शन दिला सॅलरी डिडक्ट करची म्हणून, ते चीफ ऑफिसरान जर जायना तांची ते डिडक्ट करपाक जाय आशिल्ली. पूण तो पॉलिटिकल प्रेशराचेर हांगा कांयच जायना. ह्या म्युनिसिपालिटी फक्त लायसन्सां पॉलिटिकल प्रेशराचेर पास जातात, तेन्ना गोंयच पायना कन्स्ट्रक्शन लायसन्स. गोमंतक TV खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णीकर. 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तींच्या व्हड यशा उपरांत भारतीय सेपेक टॅक्रो फेडरेशनाचे अध्यक्ष बाबू कवळेकार हाणें बेगीनूच गोंयांत राष्ट्रीय सेपेक टॅक्रो चॅम्पियनशीप घडोवन हाडपाची घोशणा केल्या. ही सर्त आपल्या बापायच्या रघु कवळेकाराच्या नांवान घडोवन हाडटले अशें कवळेकारान सांगलें. जशें आमी 37 नॅशनल गेमी ज्या आमच्या भुरग्यांची बऱ्यापैकी कामगिरी जाल्ली आसा, आनी काल परस सुद्दां कांय भुरगीं आमची फातर्पी गांवची भुरगीं येवन म्हाका मेळोन गेल्ली हांगा घरा कडेन. आयज बाकीची गोंयची भुरगीं जी आसा, बाकीच्या मतदारसंघाची सगळीं भुरगीं हांगा आयज येयल्ली आसा म्हाका मेळपाक. आनी सगळ्यांक आयज प्रत्येकाक तुमी गळ्यान जर तांच्या पळयत जाल्यार कळटलें, कोणाक गोल्ड मेडल, एकल्याक 2-2, 3 मेडल आसात. गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्राउन मेडल अशे पद्दतीन आज भुरग्यांक जिखले आसा. ही अव्वल दर्जाची कामगिरी आमच्या सेपेक टॅक्रोन केल्ली आसा. न्यायालयाचो आदेश आनी सरकाराचे नेम मोडून काँग्रेस मुखेली अमित पाटकार खणमालाची येरादारी करता. तशेंच खणमालाचे येरादारीन घोटाळो जाल्ल्याचो आरोप आरजीचो मुखेली मनोज परबान केलो. मनोजाच्या आरोपा उपरांत चाळविल्ले अमित पाटकारान पत्रकार परिशद घेवन हे आरोप भायर आयले. मनोज परबा आड अब्रू लुकसाणीचो दावो दाखल करपाची शिटकावणी पाटकारान दिल्या. पळयात हे कफुसांव. मायनिंगेचो जो आयनोराचो ऑक्शन जाल्लो तो 22nd ऑक्शन जाल्लो, आनी ते ऑक्शनान थोडे जाण जिखलेले आनी ते बीड जिखोवन तेंच्यांनी तो ओर घेवन ट्रान्सपोर्ट करपाचो म्हणून विकपाचो म्हणून ते फायनल जाल्लें.
आतां तसोच एक ओर 22nd एक लॉट आसा. आतां 22nd जो लॉट आसा पळय तो 22nd लॉट 2019 हे लॉटाचो 22nd लॉटाचो ऑक्शन जालो. जेन्ना 2019 जालो, जेन्ना तो ऑक्शन जालो तेन्ना ऑक्शन जावन थोडे बिडर्स आसले ते जिखले. ते जिखल्या नंतर कितें जालें की एक गायडलायन आसा की जो बिडर आसा जो गिडर जर तुमी पळयत जाल्यार हे गायडलायन्स आसा. गायडलायन्सान क्लियर बरयला की 4 दिसां भितर 40% जो पेमेंट आसा तो पेमेंट जावपाक जाय आनी 30 दिसां भितर सगळो जो माल आसा पळय तो व्हरपाक जाय. हांगा क्लियर कट जे आमी जर पळयले गायडलायन्स जाल्यार हांगा क्लियर कट बरयल्लें आसा की 40% बिल शॅल बी डेपोजिटेड विदीन 4 वर्किंग डेज आनी जो बाकीचो आसा बॅलन्स 60% विदीन 30 डेज आनी 30 दिसां भितर व्हरपाक जाय. नाजाल्यार बाकीचे आहा ते EMD अलॉंग विथ द 40% डिपॉझिट शॅल बी फॉरफिटेड इन द फेवर ऑफ द गव्हर्मेंट. हें जालां. आतां एक जयी भावा येलुरी इंडस्ट्रीज म्हणून आसा तो ती बीड जिखता ताका सेल परमीट मेळटा. सेल परमीट ताका मेळटा 2021 तो जिखला 2019 2021 ताका मेळटा जे 30 दिसां भितर जावपाक जाय ते 2021 म्हणजे 2 वर्सां नंतर जाता. आतां आमचो पयलो क्वेश्चन आसा की एक कंपनी जी आसा ताका 2 वर्सां कित्याक हो सरकार रावला. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन. आतां सेम ओर जो आसा पळय 22nd लॉट हो एक ओर आसा. हो ओर नंबर आतां आनी एक ई परमीट जाता, सेम सेल परमीट जाता सेम लॉटाचो आनी तेचो डेट आसा 6 ऑक्टोबर 2023 आनी हेचो ओनर आसा अमित अतमोर. आतां पयले सेल परमीट जयी भावाच्या नांवार आसा, दुसरे सेल परमीट अमित अतमोराचेर आसा. आतां आमचो प्रश्न हो की 2 वर्सां आनी 4 वर्सांनी सेल परमिटां ही कशी जनरेट जाली. अमिताच्या हेचेर बरयला की ते फायन्स आसा म्हणून आनी दुसऱ्याचे पयलीं जयी भावाच्या हेचेर आसा ते ROM आहा म्हणून. जाल्यार ROM टू फायन्स कशें जाले. मायनी वयल्यान ओर जेटीचेर कसो पावलो. आज तुकाराम परब हाणें एक फॉल्स एलिगेशन केल्लें आनी ही ट्रायड टू मिसगायड द पीपल ऑफ गोवा, मिसगायड इनोसंट गोवन्स आनी एक प्रकारचो म्हाका दिसता षडयंत्र की ओपोजिशना भितर फूट घालप आनी अशें गोंयकारांक दाखोवप की फक्त आपुणूच सेवियर. आज ताणें थोडी परमिट्स दाखयले गव्हर्मेंटाची. आय फील प्राऊड टू से दॅट आय एम इन मायनिंग इंडस्ट्री अँड वी डू लेजिटिमेट बिजनेस. आनी ह्या बंद्यान आमी आतां ना वी आर देर प्री लिबरेशन. सो इफ तुकाराम परब वॉन्ट्स और इफ एनीबडी वॉन्ट्स I can show you documents or lease rent paid or royalty paid in Portuguese era. म्हणजे अजूनही आहात ते घराकडे डॉक्युमेंट्स जोडलेले आहात. पॉईंट इज व्हेरी सिम्पल की आज आम्ही ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट झगडतात, सरकाराची स्कॅमा एक्सपोज करतात आणि इफ वी आर अपोजिशन आय थिंक वी हॅव टू टॉक इन वन वॉइस. एकामेकाक टार्गेट करप ऑन फॉल्स नरेटिव्ह, फॉल्स केसीस इज नॉट गुड फॉर द सोसायटी. आय थिंक टुडे जे ताणें पळय आरोप केल्या ते वीथ डॉक्युमेंट्स आय हॅव शोन आनी वी वील बी गोईंग हेड वीथ फायलिंग अ पुलीस कंप्लेन, ऑल्सो फायलिंग अ डिफॉमेशन केस आनी वी वील गो टू द एंड की हाच्या फाटल्यान कोण आसा. बिकॉज दीस इज नॉट द फर्स्ट इन्स्टन्स. हाच्या पयलीं रायट फ्रॉम ऑलमोस्ट 1.5 years I am being troubled personally, to be honest, because I am the Congress president. We are fighting against this government. They moved to High Court with false. High Court has given ruling in our favor, saying that whatever ore we have purchased in the auction is a legitimate ore. ताज्या उपरांत आनी एक कोण तरी डमी मनी येता आदोगाद तो केसी फायल करता, त्यो एक डिपार्टमेंट भायर उडयता बिकॉज तातूंत तें तथ्य नाशिल्लें. ताजेरूय आमी पुलीस कंप्लेन फायल केला, डिफॉमेशन केस फायल केला आनी आतां हो तिसरो येता. सो आय फेल टू अंडरस्टँड दॅट देर इज समबडी बिहायंड दीस हू इज पर्पजली ट्रायंग टू टार्निश द इमेज ऑफ द ऑपोजिशन. बिकॉज ऑपोजिशन ह्या सरकाराक आज जे पळय लूटमार चल्ल्या, जे जागे गोंयकाराचे विकत आसात आनी फक्त लँड स्कॅम, लँड डिलिंगान जे आसात तांकां खंय तरी हें खटकता म्हणून म्हाका दिसता आमचो आवाज दामपाचो प्रयत्न चल्ला आनी वी वील एक्सपोज तुकाराम परब इन ऑल हीज डिलिंग्स. वाडी शिवोली तलाशा रेस्टॉरंटांतल्या कर्मचाऱ्यांकडल्यान दोगा पर्यटकांचेर खुनी हल्लो प्रकरण हाताळपाक घाळपण केल्ल्यान अंजूण पुलीस हवालदार जयराम महामल हाका सेवेंतल्यान निलंबीत केल्यात.
जाल्यार ह्या प्रकरणांत आनीक दोगा दुबावितांक अटक केल्या. पुलीस हवालदार मामल हाच्या निलंबनाचो आदेश उत्तर गोंय अधीक्षक नितीन वाल्सन हाणें जारी केलो. पर्यटकांक मारपेटीचे प्रकरण आयतारा फांतोडेर घडिल्ले पूण हे विशींचो गुन्यांव रातीं नोंद केलो. तशेंच ह्या प्रकरणांत पुलिसांनी दुबावित आरोपी रोहित शिवाजी भोसले आनी ओमकार प्रकाश पत्रूड ह्या आनीक दोगा दुबावितांक अटक केल्या. जाल्यार आयतारा प्रवीण प्रकाश पत्रूड आनी जाजेल बाशा अहमद गोय फोर्स सेक्युरिटी शिवोली हांकांय दोगांक अटक केला. 4th and 5th की intervening night में there was an incident in the area of अंजना पुलिस स्टेशन, जिसमें बेंगलुरु का 2 टूरिस्ट ने अंजना पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया कि सम पीपल अटैक्ड देम ऑन 5th अर्ली मॉर्निंग. तो इसमें अंजना पुलिस स्टेशन हैज़ रजिस्टर्ड एन FIR अंडर रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ यू, और इनिशियली FIR में जो नाम थे उन लोगों को अरेस्ट किया. एंड आफ्टर दैट yesterday also two more people who are involved in the case were also arrested. जो इनिशियली जो कॉल में जो अलॉटेड जो ड्यूटी ऑफिसर थे जिसको एक्शन लेना था, ये एक्चुअली डिडंट परफॉर्म द एक्शन इमीडिएटली. तो प्राइमा फेसी देयर वाज एन ओमिशन ऑन हिज एक्ट, तो इसलिए वी हैव सस्पेंडेड वन ऑफिसर, वन हेड कांस्टेबल रैंक ऑफिसर को हमने सस्पेंड किया. एंड वी आर इंक्वायरिंग इनटू the issue also. See, basically they were coming out of some restaurant. वहाँ पे the complaint it is mentioned that he was in the car and the car dashed at with a scooter. तो वो स्कूटर के जो राइडिंग करने वाले लोग थे और उनके साथ जो साथिया थे उन्होंने जाके इनको अटैक किया. The people were arrested are from टी टाइम बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय